Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो मोगाच्यानो आम्ही खालतेपणा विषयांत वैलान्मिका विषयांत या खालतेपण ह्युमिलिटी या विषयांत ऐकून प्रारंभ केला. आम्ही सगळ्यांनी जेजू बरी जावंक जाय. गेलते पटी आम्ही आयकल्लें आसा जेजू आपले कितलो खालत्या काळजाचो म्हणलें जो आमच्या वांजेलांत आमी सभार सांगते ऐकाल्यो. जेजू आपले काळीज चुकतें कान आमकां दाखयता. आज आमकां जेजू शिकयता जशें आपूण खालतो जालो तशें आमी खालते जावच्या खातीर कितें करचें म्हणल्यार लिसांव जेजू शिकयता आमकां. पयल्या सुवातेर कशें मातेवाचो वांजेल 11 अध्याय 29 वचन ऐकया. मॅथ्यू 11:29. मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचे शिका. आणि म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव भोळ्या आणि खालत्या हांव काळजाचो भल्या आनी खालत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें. तुमकां समाधान मेळटलें. तशेंच मातेवाचो वांजेल 20 अध्याय 27 वचन तिके वाचपय. आणि तुमचे मोदें आणि तुमचे मोदें पयलो जावंक सोदता तो पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. तुमचो गुलाम जावं. पळया जेजू आमकां खालतेपणा विशयांत आमकां शिकवण दितात आसा. खालतेपण कशें आपणावचें, आमी कशें जेजू बरी खालते जावचे हे आमकां ह्या उतरां मार्फत कळीत करता. हे आमच्या मोतींत काळजांत जागोवन दवरया. आतां पळया जेजू आपले मिसांव प्रारंभ करतना सुरवेक जावन जेजू खालतेपणा विशयांत आमकां कळीत करता. पळया मातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू आमकां कितें म्हणटा. पयलें मॅथ्यू 5:3 तिके वाचपय. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात, आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी. मॅथ्यू 5:5. सादी बोळी कितली भागी, सादी बोळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचे दायज. पृथ्वी जातली तांचे दायज. हांगा पळया मोगाच्यानो मॅथ्यू 5:3 जेजू कितें म्हणटा. आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती भागी. देवाचें राज्य तांचें जातलें. आनी मॅथ्यू 5:5 कितें म्हणटा. सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी तांचे दायज जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगाच्यानो आमी आत्मीक रितीन दुर्बळी कानिश्ट खालती जाल्ल्या शिवाय देवाचें राज्य आमचें जायना. तशेंच आमी सादी बळी जाल्ल्या शिवाय पृथ्वी आमचें दायज जायना. पृथ्वी म्हणटाना मोगाच्यानो आमकां तिके कन्फ्युजन जावंक पुरो. पूण आमकां खंयच्या पृथ्वी विशयांत म्हण चिंतल्यार बहुशा रेव्हलेशन 21 जेजू कितें म्हणटा. आय विल मेक ऑल थिंग्स न्यू. सर्व सांगते हांव नवी करता. नवो आकाश नवी पृथ्वी ह्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या नवो आकाश म्हणटा सर्गींचें तशेंच ह्या नवे पृथ्वी विशयांत आमकां जेजू आपोवणें दिता. आमी दुर्बळी तशेंच सादी बळी जावच्याक ही पृथ्वी नवी पृथ्वी आमची जायज जाल्यार आमी सादी बळी जावंक आसा मोगाच्यान. हे आमकां जेजू शिकयता. दुसरें जावन पयलें हें. दुसरें कितें वाटता णव सांगती हांव तुमकां सांगता जेजू आमकां शिकयता. दुसरें जावन आत्तां पयलें प्रारंभार आमी आयकल्लें वचन मातेवाच्या वांजेलांत 11:29. मॅथ्यू 11:29.
मुझे जून तुमच्या खांद्यार घेया म्हजे जून तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हजे लागचे शिका आणि म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आणि खालच्या हांव काळजाचो बऱ्या आणि खालत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें. आणि तुमकां समाधान मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगाचो न्हू, जेजू आमचो शिकवणदार जाता. म्हजे लागचें शिका म्हणटा, तो आमकां शिकोवंक कितें आशेता? म्हजे लागचें शिका, कित्याक ताचो स्पिरीट घेतल्या शिवाय आमी बळे आनी खालते जावंक शकना. ताचो स्पिरीट, दोन स्पिरीट ताचे म्हणवेत. एक, हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. पळया मोगाचो न्हू, जेजू आमकां सर्गींची वाट शिकयता. आमी ताचो स्पिरीट घेजे म्हणटा. ताचो स्पिरीट कितें जावन आसा? बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हे आमकां जेजू शिकयता. म्हजे लागचें शिका म्हणटा, म्हजे जू व्हांवूंक हाडूं म्हणटा. ते जाल्यार आमी बळी आनी खालत्या काळजाची जाता. आमकां देवाचे जू हगूर जाता, हळू जाता आनी हांगा तुमकां समाधान मेळटलें. इंग्लिशांत यू विल फायंड रेस्ट टू युअर सोल्स. तुमच्या आत्म्याक समाधान मेळटलें. बायबल आमचो आत्मीक बूक तो. आत्म्या विशयांत उलयता जेजू. आमच्या आत्म्याक सबस्काय विशय मेळटा म्हणटा. आनी तिसऱ्या सांगचें जाल्यार पळया, जेजू बळ्यापणा विशयांत खालतेपणा विशयांत आमकां शिकोवंक आशेता जाल्यार हांगा शीस बाराजान शीस कितें करताले पळया. एक दीस जेजू फाटल्यान येताना एकामेका उलयतात, आर्ग्यू करतात, ते वादविवाद करतात. जावंक पुरो पेद्रू म्हणटा हांव सोडू, म्हाका जेजू चावयो दितात म्हणा पळय न्हय. आनी एकलो म्हणून पुरो ना ना हांव ओडू. भोवशा उलोवन येताले. फायनली कितें जावन वचूंक पुरो कोणें एकल्यान भोवशा जू हांव तो जेजूचो मोगाचो ताणें म्हण वचूंक पुरो हांव नेना. मेस्त्री कडेच विचारया, सर्गींच्या राज्यांत वरतो कोण? मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत पयिल्लें वचन तिके वाच बये. त्या वेळार शीस जेजू सरशी येवन विचारी लागले. त्या वेळार शीस जेजू सरशी येवन विचारी लागले. सर्गीच्या राज्यांत सप्तावरणी व्हड कोण? जेजू तेदा कितें करता पळया. 4थें वचन 18:4, मॅथ्यू 18:4. जो कोण आपणाकच खलतो कर्ण, जो कोण आपणाकच खलतो कर्ण, या भुरग्या बरी जेजू जाता. तेदा कितें करता पळया. एका ल्हाना भुरग्याक तांचे मोदें रावयता, ल्हाना भुरग्याक रावयता. आनी उपरांत अशें सांगता, जो कोण वाच बये, आपणाकच खलतो आपणाकच खालतो कर्ण, या भुरग्या बरी जाता. ह्या ल्हाना भुरग्या बरी जाता. तो सर्गीच्या राज्यांत तो सर्गींच्या राज्यांत वरतो जातलो. वरतो जातलो. पळया मोगाच्या न्हू, जेजूचे शिकवण. मोगाच्या न्हू, सर्गींच्या राज्यांत पळया हांव फोडू तूं फोडू ना. जो कोण खातो जावन आसा तो सर्गींच्या राज्यांत वरतो म्हणटा जेजू. आज आमी संवसारी दृश्टीन सकूड अंतू आमी हांव व्हड जायचे, म्हजें नांव गाजयचे, तें जायचे, हें जायचे. जेजू हांगा आमकां ल्हानविकाय शिकयता, खालते जावच्याक शिकयता, बळे जावच्याक शिकयता. 4थें जावन पळया अनेक घडीत जेबेदेवाचे पुत्र कोण? जाकोब आनी जुआंव. दोगी जेजू कडेन सांगतात, सोमी आमकां एक उपकार जायचे. कितें ते? आमच्या दोगां पैकी एकल्यान तुज्या उजव्याक तुज्या आनी एकल्यान दाव्याक बसूंक जाय. पळया, जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसचें म्हळ्यार हायेस्ट प्लेस इन हेवन. हायेस्ट प्लेस इन हेवन. पळया,
विसारता तसाच जेजू कितें जाप दिता? जेजू म्हणटा व ते जागे कोणाक दिवचे हांवें निर्धार करूंक जायना. पळया, जेजू देवाचो पुतू इतलो खालतो जालो, ताका तो देवा सवेन चाललो, ताका सगळी गोष्ट आसा. देवा तितलो सगळी सृश्टी सयत जेजू थंय जेजू खातीर जेजू मारिफात रचली. ताका सगळी आदी आनी अंत्य हर एक गोष्ट आसा. जाल्यार इतलो मनशा सैमान तो इतलो खालतो जावन जाप दिता. ते म्हाका गोश्ट ना, ते बापान दिवचे, कोणा खातीर तयार केला तांकां बापान दिवचे. पूण जेजू म्हणटा थंय लुकाच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत 40 आनी 8 वचन तिके वाचपे. लूक 9:48. जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता. म्हाका घेता तो म्हाका पाटयिल्ल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सगळ्यां प्रास व्हरतो. जेजू परत्यान ल्हानविकाय विशयान सांगता. सर्गीच्या राज्यांत आमी देवाक लागीं जायचे जाल्यार खालतेपण ल्हानवीक जायचे. पळया, जेजू सर्गींत हांव आयिल्लो तो मात्र सांगूंक शकता, सर्गींचे गुट तो मात्र सांगूंक शकता. कित्याक ल्हानविकाय खंय आसा थंय तो देवाक लागीं, भोव लागीं. खालतो कोण आसा, बळो कोण आसा, तो देवाक भोव लागीं. पळया, जेजूच पळया, जो आमचो वांजेल पयलो अध्याय 18वें वचन वाचपे. जॉन चॅप्टर 1:18. कोणेय देवाक केदीच पळयल्लो ना. कोण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान मात्र बापाची आमकां वळख दिवेत. पळया, जेजू देवा बापाच्या गोपांत चाललो म्हळ्यार कितलो लागीं आसलो, कितलो बरो, कितलो खालतो देवा बापान आपल्या गोपांत ताका दवरलेले. तो सर्गींच्या विशयान आमकां सांगता. जर तर तुका देवाक लागशिलो जावंक तूं जाय, सादो बळो खालतो तो मात्र देवाक लागीं, जेजूक लागीं जावंक शकता. पळय मोगाच्यानो, 5वें जावन जेजू लोकांक, शिसांक, फारिजेवांक पळोवन सांगता. फारिजेव एका सभेंत आपूण मुखार हो जागो म्हाका जाय, हो जागो चीफ मुख्य प्रामुख्य असलेले सिटी जागे ते वोद पेचारताले, तो म्हाका जाय, वोद म्हाका जाय. जेजू तांकां पळोवन सांगता, तुमचे पैकी कोण श्रेष्ठ म्हण चिंता तो निमाणो जावं दी, आखरेचो जावं दी. मॅथ्यू 23:11 तिके वाचपे. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणे तुमचो चाकर जाय, ताणे सगळ्यांचो चाकर जायचे. जेजू हांगा सांगता, आमकां वर्तेपण जाय, खालतेपण जाय. वर्तो जावंक जाय, खालतो जावंक जाय. हांव सगळ्यां परस व्हड जावंक जाय, हांवें सगळ्यांचो सेवक जावंक जाय, गुलाम जावंक जाय. पळय, अनेक कुशीन फारीजेवार गेल्ले वेळार जेजू थंय खालतेपणा विशयान सांगता. थंय बसवीत वचपाक सांगता. जर तर कोणें तुका आपयलां, तूं वचून प्रामुख्य जाग्यार बसी नाका. कित्याक अकस्मात तुका आपयल्ल्यान आनेकल्याक आपण आसूंक पुरो, आनी तो आनेकलो तुज्याकी उत्तम आसूंक पुरो. जाल्यार तुका आपयल्लो येवन भावा हो जागो ताका तितके सोंडी म्हळ्यार कितें जाता, सगळ्या मुखार सभे मुखार तूं रजेक पडतय. तेंचो तूं निमाण्या जाग्यार बसलो आसा जाल्यार तो येवन तुका ये हांगा वयर येवन बस म्हण सांगीत जाल्यार कितें जाता, तुका सगळ्या मुखार मान गौरव जाता.
देखून जेजू म्हणटा लुकाचो वांजेल 14 अध्याय 1 ते 11 वचनांत ही ओपार आसा. 11वें वचन तिके वाचले लूक 14:11. आपणाकच वर्तो करता आपणाकच कोण वर्तो करता ताका देव खालतो ताका करतलो देव खालतो करतलो. आणि आपणाकच खालतो आणि करता आपणाकच कोण खालतो करता ताका देव वर्तो ताका करतलो. देव वर्तो करतलो. पळया मुगाचे न्हू, आमी वर्ते देवाच्या नजरेंत वर्ते जायचे जाल्यार देवा मुखार आनी मनशा मुखार आमी खालते जायचे. हे जेजू आमकां शिकयता. अशें आमकां शिकयता जेजू. इतलेंच न्हय, 7वें जावन सांगितलें जाल्यार आमकां जेजू त्या फारिजेवाची आनी सुंकागाराची ओपार सांगता. फारिजेवाची आनी सुंकागाराची ओपार सांगता. थंय जाल्यार तितल्यान फारिजेव हांव इतलो बरो हांवें तशें केलां अशें केलां हांव ताचे बरी न्हय, आपणाचें सेल्फ रायटियसनेस म्हणटात. आनी सुंकागार सर्गाक सयत दिसलाय नासतना खालतेपणी अर्दे बडोवन सोम्या हांव एक पातकी म्हजी काकूट कर. आनी जेजू कितें सांगता त्या विशयांत थंय लुकाचो वांजेल 18 अध्याय 14वें वचन तिके वाच बाये. हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन हो मनीस सुंकागार देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या घरा फाटी गेलो. आपल्या घरा फाटी गेलो. पण तो आनी एकलो पण तो फारिजेव अनेकलो ताका मानवलो ना. देवाक मानवाल्लो जावन कित्याक आपणाकच वर्तो करता आपणाकच कोण वर्तो करता ताका देव ताका देव खालतो करता. आणि आपणाकच खालतो करता आणि आपणाकच कोण खालतो करता ताका देव वर्तो ताका करता. देव वर्तो करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मुगाचो न्हू, 8वें जावन सांगचें जाल्यार जेजू निमाण्या जेवणा वेळार शिसांचे पाय धुता आनी उपरांत शिसांक कशें सांगता आयकयात. ते जुवांचो वांजेल 13 अध्याय 14वें वचन. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 14. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सौम्यान तुमचे पाय धुले तर तुम्ही एकामेकाचे पाय धुयचे. जेजू एका अधिकारान आमकां सांगतेच आसा. हांवें तुमचो मेस्त्री जावन हांव तुमचो स्वामी जावन तुमचे पाय हांवें धुले जाल्यार हांवें तुमकां एक देख दिल्या. जे कितें हांव सांगता तें पयलें करून दाखयलां. हांव करूंक जायनासलें तुमकां करा म्हण सांगतेच ना. हांवें तुमच्या मेस्त्रीन आनी सौम्यान तुमचे पाय धुले जाल्यार तुम्ही एकामेकाचे पाय धुया. आज वो उपदेश आज्ञा उपदेश वो जेजूची आज्ञा ही आमकां खालते जावंक तशें जावंक शिकयता. पूण आज आमचे थंय हें खालतेपण आसा की मोगाचें चिंतून पळयात. घोव आपल्या बायलेचे पाय धुता की बायल आपल्या घोवाचे पाय धुता की आवय बापाय आपल्या भुरग्यांचे पाय धुतीत गे. ल्हान आसतना न्हय हांव ल्हान आसतना नाडयतात पुरा करतात वय. वाडिल्ल्या पुताजुवांचे हे तुमकां तुकरायतना तुमकां तिरस्कार करतना ल्हानमिकायेन त्या पुतांचे धुवांचे पाय आमी धुतोंक गे. ससमाय मायेचे ससमाय सुनेचे सून ससमायचे आमच्या इश्टा मंत्रांचे आमकां दुखयल्ल्यांचे पाय धुतोंक गे आमी. जेजून आपणाक 30 नाण्यांक विक्रीत करतले जुदासाचे पाय धुवनात गे. 3 कोटी तू नेगार करते म्हण गोत्तसून पेत्रूचे पाय धुवनात गे. सगळी आपणाक सांगून बेतात गोत्ताल्ले जाल्यार सगळ्यांचे पाय धुवनात गे. मोगाच्या न्हू आज आमी
निजायकी प्रामाणिक आत्ता बरेच जाऊन करतो गे निमाण्या ब्रेस्तारा ते रिवाज करून पुरो जेजून त्या अर्थान सांगून जेजून आमकां ल्हानवी काय शिकयलें 9वें जावन 9th हेजो स्ट्रक्चर सांगलें हांवें तुमकां 9th सांगिचें म्हळ्यार पळया ह्या निमाण्या जेवणागार जेजू आखांतांत 7 वाजांत आपणाक आनी किल्ल्या वेळा भितर विक्रीत करतात आपणाक कस्टमरान सोसूंक आसा त्या परिस्थितींत शिसांचें आर्ग्युमेंट कितें कोण हळू कोण ल्हान पळय मोगाचें न्हू लुकाचो वाचन 22 अध्याय 26 वचन 27 वचन तिके वाच पळय पूण तुमचे मोदे तशें जायनाये तुमचे मोदे कोण व्हडलो म्हणटात तो ल्हान जावं तो सगळ्यांक ल्हान जावं अधिकारी म्हण आसा तो सेवक जावं सांगा म्हाका या दोगांमध्ये वाचवे मुखार कोण व्हरतो जेवणाक बसता तो की जेवण वाढून सेवा करता तो जेवण वाढून सेवा करता तो कोण मुख्य जेवणाक बसता ते व्हडले तरी पण हांव सेवा करतलो ल्हान पण हांव तुमचे मध्ये सेवा करतल्या बरी आसा पळया जेजू हांगा आमकां देख दिता पळया मोगाचो न्हू जेजून आतां आमी आयकलें जेजून सिसांचे पांय दिले इस्रायलांत एक ती संस्कृती कितें म्हळ्यार एक रेस मनशाकर जर तर गेस्ट येतात आणि त्या रेस मनशाक चिंती आसा भायर सेवक आसात गुलाम आसात त्या गुलामा पैकी निमाण्या गुलामान कोण निमाणो ताणे त्या आयिल्ल्या सैऱ्यांचे पांय विचारले पळया कितले जेजूचे खालतेपण ल्हानविकाय निमाणो जालो तो सगळ्यां पास गुलाम तसो जालो तो आज आमी हे जेजूचे खालतेपण आमी शिकल्यांगी या खालतेपणा विशयांत आमी खालते जायचे बळे जायचे म्हणल्या विशयान आमकां शिकून मेळटा गी आमकां आयकूंक मेळटा की खालतेपणा विशयान बळेपणा विशयांत आमी हर एकल्यांनी ती जेजून दिवन अशी एकच वाट जेजू आमी म्हणटा जेजू वाट सत जिवीत म्हणटा जेजू चल्लेली वाट ती खालतेपणाची ताणें चलून दाखयल्ली वाट जेजू तूं खंय वयता म्हण थंय आमकां वचूं ना उंच वाट सत जिवीत आनी वाट ती कितें खालतेपणाची बळेपणाची ल्हानविकायची ह्युमिलिटी जेजून आमकां दाखयल्ली आसा त्या वाटेन आमी चलतेच आसोंगी आमी नियाळटोंगी हांवें जेजू बरी बळ्या आनी खालत्या काळजाचो जाल्यार आमचे भोंवतणी हे दिसून येता गी आमी क्रिस्ती म्हणटले क्रिस्तांव म्हणटले थंय हे जेजून चलल्ले वाट आमकां भोंवतणीचे ह्याच मार्गांत ह्याच वाटेन चलचें दिसून येता गी आमचे हे ल्हानविकाये विशयांत ह्या ह्युमिलिटी विशयांत आमकां उणेपण भोगता गी हे ल्हानविकायी मोगाचें न्हू जेजून सांगलें कितें सांगलें ते वरते जागे शिसांक जायले एकल्यान उजव्याक बसले एकल्याक दाव्याक बसले उंचलो सांग जाय आसलो जेजून कितें सांगलें जे कोण कनिश्ट जावन आसात तुमचे मदे कोण वरतो म्हण चिंता तो सगळ्यांचो ल्हान जावं दी तो सगळ्यांचो सेवक जावं दी ही वाट आमकां शिकयली जेजून आज आमी पवित्र सभेच्या वडिलां थंय असलें खालतेपण आमकां तांच्या शेळयांक
पळोवंक मेळचे तसले खालतेपण दिसून येता की मोगाच्यो न्हू एकच वाट जेजू बऱ्या आनी खालत्या काळजाचो ताणें ती वाट दाखोवन दिली आमकां. स्वर्गार देवाच्या लागीं तुवें आसूंक जाय. खालतेपणा बगर दुसरी वाटच ना. वय मोगाच्या न्हू आमी तें कंतार म्हणटो, हेवन इज इन माय हार्ट. खालतें बरें जाल्ल्या काळजांत सर्ग आसा. सर्गींचे राज्य थंय आसा. केवळ आमी देवाचे सेवक आमी एका गुलामा भशेन ताची विधेयपणान संपूर्ण तरान आमकां समर्पण दिवन जेजून बापाचे कसो विधेय जालो, जेजून बापाक कसो खालतो जालो, जेजून कशें आपणाकच संपूर्ण तरान खाली केलें तशें आमी खाली केल्ल्या वेळार देवाक मानवाद तितले मात्र नाही मोगाच्यो न्हू. शिकोणदार अशें सांगता की जाल्यार आमी ह्या प्रकारे देवाची सेवा करता आमकां संपूर्ण सुटका लाभता. खंयच्या तावन पातकातावन आनी सेल्फातावन हांव म्हणल्या अहंकारातावन संपूर्ण आमकां सुटका फळ जाता. की जाल्यार आमी लानवीक जावन देवाची सेवा करूंक सुरू करता. ते झाला वय मोगाच्या न्हू आमकां दुसरी वाटच ना. आमी खालते बळे जाल्ल्या वेळार तशी आमी देवाची सेवा करता, विधेयपणान आमी सेवा करता. ते जाला आमकां सुटका लाभता. कित्याक जेजून आमचे सोडवण आमकां जर ब्लेसिंग्स त्या खालतेपणाक लागून आमची सोडवण पहिल्या शिकवण्यात सांगितले आसा जेजूच्या खालतेपणाक लागून. हय आमची सोडवण सर्वस्व बिकॉज ऑफ ह्युमिलिटी. अनेक लेसन दिता जेजू. एकामेकाची सेवा करा. एकामेकाचे पाय धुया म्हळ्यार अर्थ कितें? एकामेकाची सेवा करा. आज आमकां सेवा अनेकाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे गर्व आड येता ना. के जाल्यार आमी सर्वांची सेवा करूंक मुखार सरता. हांव ल्हान मनशान घेता ताची सेवा करूंक हांव तयार जाता. अनेकल्याची सेवा करूंक तयार जाता. जावं पुरो देव खंयच्या रितीन आमकां ते फाव करता आमी नेणो. पूण के जाल्यार आमी तयार जाता आमकां दूख येयल्ल्यांची सेवा सयत करता. आमकां अन्यायानीत केल्ल्यांची सेवा सयत आमी करता. तांकां सयत आमी स्विकार करून तांची सेवा करता. आमकां त्या पातकातावन आनी हांव म्हणल्या त्या हांव माता आई प्रायडातावन प्रायडा वरवीं पाताक पयल्या शिकवण्यान सांगिल्लें आसा. त्या गर्वाक लागून पाताक ते मस्तिल्ल्या बरी जाता. हांव खालतो जाता, लानवीक जाता, कोणायची सेवा करूंक तयार जाता. जेजून हेंच शिकयलां आमकां. जेजून हेंच करनासचें आमकां ताणें करून दाखयलां. जर तर आज म्हजे थंय तो जेजू जियेत जाल्यार हांवें हें खालतें काळीज उक्तें करीत. हांवें आशेचें म्हजो सोमी, म्हजो मेस्त्री, म्हजो धनी म्हजे थंय रावून म्हजें काळीज ताच्याच काळजाक सारकें सबाचें करच्याक हांवें आशेचें. आनी के जाल्यार हांव आशेतां ते जाल्यार तो म्हजे थंय जियेता. जें कितें ताणें दाखयलां तें तो फावो करता. जें कितें तो जावन आसा तेंच हांव जावंक फावो जाता. मोगाचें न्हू शिकणदार एक सोबीत उदाहरण दिता. कितें तें पळया उदक केन्ना कशें सकयल जावन वयर वळटा की वयर जावन सकयल वळटा. केन्ना उदक सकयल ल्हान तग्गू प्रदेश गुंडी आसले कडेन ते वाडिल्लें उदक एक व्हडली गुंडी आसा जाल्यार खाली जाल्लो जागो आसा जाल्यार
त्याच कोणांत ते उदक येवन रावता. तशेंच केदारा हांव आनी तूं म्हाकाच खाली करता, ल्हानवीक जाता, खालतो जाता, ते जाणा देवाची महिमा म्हजे थंय येता, देवाची महिमा म्हजे थंय वावुरता. पळय मोगाच्यानो, जुआंव आनी जाकोबान ते वयले स्थान आशिल्ले बरी. जेजू म्हणटा तें तुमकां नाका, तुमी ल्हानवीक जाया. ल्हानविकाय तुमचें काम, तुमकां महिमेन भरचें, उंच भरचें देवाचें काम. देवविश्वासी जे कितें बसयता तें फावो करता. केदार तुमकांच तुमी खालते करतात, केदार त्या आपणाकच खाली केल्ल्या जेजूचे पाटलावदार जातात आनी ताणें केल्ल्यांच तुमी करतात, हांव आनी तुमी करता. मोगाच्यानो, देव आपल्या बसोवन एक प्रामाणीक जावन आमकां उंच उबारता. हें जावन आमचें भाग्य. खालतेपणी मागया. पळय सर्गेच्या बापा, आमकां जेजू बरे आनी खालते जावंक तुवें आपोवणें दिलें आनी जेजून आमकां शिकयलां. आमी खालते जायचे म्हण शिकयलां बापा. ते खालतेपण, ते नम्रतायी, ती ल्हानविकायी, ते शेगूण जेजूचे आमचे थंय ओंप बापा. ते किर्लून दी. जेजू दाखवालेचे फांटे आमी जावन येतेश्ट फळ दिवचे, खालतेपणाचें फळ दिवचे. तुजे पुद्दुवो आमकां कर म्हणून खालतेपणी मागता. त्याच तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.